सम्याक मान करया। नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या ईसो देव आमकां रेडोम रावला हे पोरी पोर तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनाऱ्यो तूं आमचें गान राखलाय आमच्या मोगान करून तुका नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या जिणयेचें सूख तुका सांगोंक आयल्या तुजें नांव उजवाड आशेन आंगार रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुर्बेचें देण्यान भंडार घेवये नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनास्च्या नमो नमो सोडवंतारा संग्रामेंतां कामकारांच्या संग्रामेंतां कामकारांच्या संग्रामेंतां कामकारांच्या देवाच्या भावनांनी भयणीनो सरका संवसाराचो धनी समी सोडवणदार ल्हानशा उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसा कितलें वर्तें भागतें आमचें मनशांचें ताका पळोवचें ताका आराधन करचें आनी ताचे तावन आमच्या जिवितांत गरज अशें सकड संगती मागोवन घेवचें तर त्या सोम्या मुखार येताना ना फावो आमी आसांव तशें एक घडीभर ताजेर दिश्ट कंसया ताका सरपडोन नमस्कार करया। आमचो सोमी धनी सोडवणदार जर आज आमी ह्या सोम्या मुखार आयल्या तर ताजें एक वर्तें अजाप आमच्या जिवितांत कसलें अजाप गे म्हळ्यार आमी आज सकाळीं आमच्या न्हिदेंतल्यान उठल्या जर आमी उठोंक वचनातल्या तर सोम्या मुखार येवंक ताजी स्तुती करूंक आमकां फावो जातें ना
असली सबार उपकार आमच्या जिवितांत हर एक दिसा तस्सो सोमी करन आसा. त्या सोम्याचेर नदर कंसाय आमच्या भोंवतणी कितें घडोवन आसा आमकां नाका. जर नीज जावन ह्या सक्रामेंतांत आसच्या सोम्याचेर तुमचो भवार्थ आसा तर वर्त्यो संगती तुमच्या जिवितांत घडटल्यो. त्याच देखून जेजू सांगता भावार्थ आसलेल्याक सर्व संगती साध्य, सत्मानतेल्याक सर्व संगती साध्य. आमच्या जिवितांत तो भावार्थ आसा की त्या भावार्थान जियोंक आमकां देवान आपोवणें दिलां जाल्यार आज भावार्थान तुमी आयल्यात की खंडे जावन फाती येतात की देव तुमच्या जिवितांत वर्ती कामां करूंक शकता, बदलावण हाडूंक शकता. सम्याचेर नदर घालता आसतना ही घडीभर मौनपणी ताका आराधन करया. त्रिंदाद बाप पूत पवित्रात्मो आमचे मोदें आसा. त्या त्रिंदादीक आराधन करया. सोम्याचेर दिश्ट कांसोवन ताजो आदार आनी कृपा मागोवन आराधन करता आसतना गावया आमी गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोन तुका नमस्कार करता. संगत सोम्याक आराधन करता.
सोम्या जेजू बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आराधन करच्याक वंदोवच्याक आमी तुजी भुरगीं तुजे मुखार आयल्या. आमच्या जिविताचे गुटू तूं जाणाय सोम्या. आमच्या जिवितान जे कितें जाता ताजेर तुजी नदर आसा सोम्या. हें सत आमी हर एकले पाती येता. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमचें जिवीत तुजे मुखार उक्तें करून दवरच्याक आमी आयल्या. आमच्या जिवितान सबार रितीचे समस्ये वायट विघ्नां आसात. सबार रितीनी सलवणी आमी भोगल्या. सबार रितीचें एकसरपण आमकां भोगलां. सबार रितीनी आमी हाती धरलेलें काम आमचें सफळ जावंक ना, पोंताक पावोंक ना. असलें जिवीत घेवन आमी तुज्या मुखार आयल्या. आज प्रत्येक जावन आमचें जिवीत तुका उक्तें करून आमी समर्पण दिवन आसा. तुज्या नितीन तूं पळयशी जाल्यार आज आमी हांगासर येवंक फावो न्ही. सबार पोटी आमच्या उतरांनी कर्णांनी पाताक कर्ण आमी तुजे दान पयस गेल्या सर्वेस्परा. पूण तुज्या दयाळ्याचेर आमी एक दिश्ट घाल्यार, आमच्या जिविताचेर तुजी दयाळ्याची एक नदर तुवें घाल्यार आमी बचाव जातल्या. आमच्या जिवितान जे कितें आमी आशेता तें आमकां मेळटलें. आनी हो खरो नीज भावार्थ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. त्याच देखून आज तुजे मुखार आमी आयल्या आमचेंच जिवीत घेवन. जांग पुरो पातकांत आमी आसा. तुवें आमकां दिल्लो हो अवकाश बऱ्या रितीन गळसूंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय. कश्टांत आमी आसाव, पिडे शिडेंत आमी आसाव, सबार रितीनी नश्ट आमी भोगला. आमच्या जिविताचेर एक नदर घाल. आमी जे कितें आशेता तुजे कृपेन आमकां हर एकल्याक फावो कर. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन कितेंय एक मागणें हांव घेवन आयलां सोम्या तुज्या मुखार. जावं पुरो खंयच्या एका व्यक्ती पासत मागोंक हांव आयलां, म्हज्याच भुरग्यां पासत मागोंक हांव आयलां, म्हज्याच घोवा पासत, म्हज्याच बायले पासत हांव मागोंक आयल्या. म्हज्याच शिकपा पासत, म्हज्याच फुडारा पासत, म्हज्याच कामा पासत मागोंक हांव आयलां. हे सर गरजो तुज्या मुखार दवरता आसतना म्हज्या जिविताचेर बरीकन एक नियाळ कर्ण तुजी कृपा जोडून घेवंक जाय अशी कृपा म्हाका लाभय. तशेंच सोम्या आज प्रत्येक जाण हांव मागोंक आयलां आमच्याच राज्यांत फाल्यां जावंक आसच्या त्या चुनावणा खातीर त्या एलिसांवांत आमकां जाय तसले जोगते अभ्यार्थी विंचून येवंक आनी त्या मुखेल्या वरवीं बरेंपण जाय जाय म्हणल्या खातीर मागोंक हांव हांगासर आयल्या. तशेंच सबार लोक आमचेच मदें आमचेच बोवारी उदका खातीर कश्टोन आसात. पावसा खातीर प्रत्येक जावन मागच्याक हांव आयलां. सोम्या सर तेच हांव तुज्या मुखार हांव दवरतां. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जे कितें हांवें मागलां म्हज्या मतींत आसा तें सकट तुका समर्पितां. हो थोडो वेळ तुजे सांगात करसूंक म्हाका आदार दी. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत भेटोंक जाय अशी करपा म्हाका दी. आमचें जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पण दिता आसतना तसो सोम्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वर्ती अजाप करून दी. आनी त्याच आराधनाच्या मनोभावांत आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया. देवाचें उतर आमी आयकुया. आयच्या दिसा नियाळाक मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें 16वो अध्याय घेतला. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायलाच्या राया सावला पासत कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या शिंगान तेल भर, तुजे वाटेक लाग, आनी हांव तुका बेतलेमाच्या जेश्शे सर्ती धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. सामुएलान थंयसर वचून जेस्सेक आनी ताच्या पुतांक शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयली. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा विण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा म्हजे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा उंचाय पळय नाका,
कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तशें जेसेन आपल्या हर एका पुताक आपोवन हाडलेल्या उपरांत सामुएलान अशें म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजें सक्कड पूत इतलेंच? जेसेन जाप दिली, सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचें ना. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो, तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, ऊठ ताका अभिशेक कर, होच तो. सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताच्या भावा मदें माखलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें क्रिस्त दैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक जाय. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन हें वाचप हांवें कित्याक घेतलां हें म्हळ्यार हांवें येदोळ सांगलेलें बरी, आमी आज मागच्या तेसांवा पैकी एक तेसांव जावन आसा आमच्याच राज्यांत जावंक आसचें चुनावण ह्या एलिसांव. आनी हांव जाणा साबार जाणां जी कोण आमी हांगासर आसा, आमकां मेस्तांक वोट घालचें तें हक्क आसा. इज्रायल पर्जा आनी ताचेर राजवटकी चलयलेल्या मनशांक आमी पळयल्यार थंयसर हर एक फावटी जेन्ना इज्रायल झुजाक वेतेली, देव तांचे सांगात आसतलो आनी देवच इज्रायल पर्जेचो राय म्हणून देव पयलेंच लोकांक देवान सांगून दवरलें. त्याच देखून देव तांकां परत परत उगडासा कारण सांगता, हांव तुमचो राय, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी पर्जा. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां ताचे प्रमाणें तुमी जियोंक जाय. जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां ताचे प्रमाणें तुमी तुमचें जिवीत रुपीत करूंक जाय म्हणून देव परत परत इज्रायल पर्जेक आपोवणें दिता, उगडास करयता. पूण देव आपल्या सल्ल्यांत विश्वासी तो सदांच विश्वासी रावता. पूण इज्रायल पर्जा देवातान पयस वचून आसता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें एक राज्य जावन इज्रायल पर्जा जियोन आसतना तांच्याच बोवारी आसच्या लोकांक पळयतना तांकांय एक आशा जाता, आमकांय एक राय आसूंक जाय हेर राष्ट्रां बरी. आनी सर्वेस्पर देव एकलोच राय जावन आसलेली इज्रायल पर्जा देवाक तिरस्कार करन आनी एका रायाक सोदता. आनी सामुएल तांच्या आशे प्रमाणें देवाच्या कृपेन तांकां एक राय करून दिता. आनी आमी जाणां साऊल जावंक पावलो इज्रायल पर्जेचो पयलो राय. पूण साऊल देवाच्या उतरां प्रकार चलना देखून देव ताचो तिरस्कार करता. आनी आयच्या दिसा दाविदाक देव कशें विंचता म्हणल्या विशयांत हांवें तुमकां सांगून दिलें. 2 पटी एक वर्स या एक सेंटेन्स, एक वोळ हांवें वाचली आनी ती वोळ अशें सांगता, मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस भायले आडंबर, भायली सोबाय, बैल्यांत न्हू बैले गूण पळयता, पूण देव मनशाचें काळीज परकिता. मुखाच्या भाव भयणीनो, आमच्या चरित्रेन साबार राय पळयल्यात. साबार जाणांची नांवां आमी आयकल्यान जावंक पुरो, थोड्यांचे उडास आसात आमकां, थोड्याची नांत. चरित्रेंतले राय हांगासर येवन गेल्यात संवसारांत. पूण सर्वेस्पर देव आमकां आज कृपा दिता आसतना आमकां उगडासा घेवचें एकाच रायाचें नांव, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, सर्गा संवसाराचो राय. आनी एका रायान आपल्या जिविता मुखांतर हेरांक देख दिवंक आसा. यथा राजा तथा प्रजा म्हणटात. राय कसो आसता गे तशेंच ताजो लोक, ताजी पर्जा आसता म्हणल्यार आमी आयकलां. देखी बरीत राय कोण आसलेले, ह्या मुखेली कोण आसात, आमी हेर कांय सोदिचें म्हणून ना. हें आमचें पून शेताचो पात्रोनस एक वर्तो मुखेली जावन आसलो. जुआंव पावल दुसरो इगर्ज मातेचो वडील तो जाता आसतना ताणें कशें इगर्ज मातेक मुखार चलयलें.
सोम्याची खुशी वळखून त्या प्रमाणे ताणें इगर्ज मुखार चलयलेलें आमी पळयता. आनी हांवें येदोळच सांगलें आमचें चुनावण लागीं आसा, आमकां हर एकल्याक वोट करचें हक्क आसा आनी तो वोट आमचो ताळो जावन आसा. आमी मुखेल्यांचेर खंयचेय पाडतीचें आमी म्हूण सांगचें न्ही. बगार आमी मुखेली पळयतना आमच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक कोण काम करता, कोणाक दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को आसा, देवाच्या चिंतपा प्रकार कोण आपलें जिवीत रुपीत करतात, आपल्या जिविता वरवीं एक दाखलो दिवन हेरांक मुखार हात धरून आपूण व्हरतात, तसल्यांक आमी विंचून काडूंक आसा. देवाचो आदार आमी मागोंक आसा. प्रत्येक जावन त्या खातीर आमी मागता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमच्याच जिविताचेर तुमी नदर घालूंक आसा. हांगासर बसून आसची तुमी हर एकलीं एक ना एक रितीन मुखेली जावन आसात. जावंक पुरो तुमच्याच कुटुंबाच्या जिवितान, जावंक पुरो अंकवार जावन जियेतात, जावंक पुरो आमी एक सोरी आमी आवय बापूय जावन आसा. जबाबदारी आसा कुटुंबाची आमकां मुखेली आमी जावन आसा. आमी भुरगीं जावन आसा. इगर्जेंत ह्या इस्कालांत मुखेलपण घेवच्याक आमकां सबार अवकाश मेळटात. जबाबदारी आमच्या हर एकल्या वयर आसा. ती जबाबदारी आमी बरी करून पाळल्या गे म्हूण सोम्या कडेन आमी विचारूंक आसा. आनी एक रितीन प्रत्येक जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तिसरें जावन आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालूंक आसा. कितें म्हणी कश्ट संकश्ट घेवन आज सोम्या मुखार तुमी आयल्यात गे. जिणेंत कश्टच नात म्हणलें कोणी नात. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत जियेतना आमकां हर एकल्याक कश्ट आसात. आमच्याच सोम्यान थंयसर गेत्सेमनी म्हळ्यान मागतना आपल्या बापा कडेन एक उतर सांगलें, सोम्या म्हजे वयली या बापा म्हजे वयली ही कालच निवार. एक घडी खालो बोलो तो जालो. आपूण कितें करनासलें तें ताका समजोंक ना, कितें जावन आसलेलें ताका समजोंक ना. मनशां सैमान ताका भिरांत दिसली. आनी ताचे उपरांत तो म्हणलो, म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं. म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं म्हणलो. आयच्या दीस हांगासर तुमी आयल्यात. भावार्थ नासतना येवंक नात. भावार्थ तुमकां हर एकल्या थंय आसा. आज भावार्थान तुमी आयल्यात, कितें एक मागणें घेवन आयल्यात, कितें कश्ट तुमच्या जिवितान आसा जावंक बरो, आनी सबार फावटी तुमी सोम्या मुखार मागलां जावंक बरो. ही कालच म्हजे वयली निवार, ही कालच म्हजे वयली निवार म्हणून सोम्या मुखार सबार फावटी बसून तुमी मागणें केलां जावंक बरो, तुमी रडल्यात जावंक बरो. आज प्रत्येक जाण मागणें करतना तसो सोमी तुमकां आश्वासन दिता, म्हजी सकत तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुका पुरो. आज सोमी तेच कृपा तुमकां दिता आसतना तुमचें जिवीत उक्तें करा. सोम्या मुखार समर्पण दिया. सोम्याक सांगा, इतले कश्ट जे कितें तुमच्या जिवितांत घडोवन आसा, जे कितें तुमी चिंतून आसात, जे खंयच्या कश्टान तुमी सांपडल्यात, सोम्याच्या हातान समर्पण दिया. एक घडीभर मौन रावन दोळे दंपून सोम्याचेर तुमची दिश्ट कंसया. ताजो आदार तुमी मागा. पयल्यान पयलें आमच्या सामाजीक जिवितांत हांवें दोळ सांगलेल्या प्रमाणे आमच्याच गांवांत जावं कशा येयली जावं बसत मागता आसतना आमचें जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत आसचे कश्ट आमी मुखेली जावन मुखार सरतना आमी भोगचे आटे विटे सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां सकत दिवचें एकच जावन आसा आनी तें जावन आसा देवाचें उतर. देव आपल्या उतरा प्रकार आमकां हात लायता, आमकां बरें करता. कितेंय तें सावन तें आमी घेवन आयल्या तें सोम्या मुखार आमी दवरया. कितेंय गरज आमी घेवन आयल्या, कितेंय कश्ट आमी घेवन आयल्या, सोम्याच्या हातांत आमी आतां समर्पण दिवया. देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करया. देवाच्या उतरा वरवीं आमी मागया. आमचो बरवसो, आमचें सर्वस्व तो जेजूस जावन आसा. हें कीर्तन आमी सांगाता मागतले हांवें सांगलेलें, मागीर तुमी रिपीट करा. भक्तीपणी सोम्याचेरच आमची नदर लावन सोम्या कडेन आमी उलोवन आसा म्हणल्यार आमी जाणा जावन हें कीर्तन आमी रिपीट करया.
पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय थावन येता म्हजो आदार खंय थावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायल असो राखणो निदाना जमेना ना इस्रायल असो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्वर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्वर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हाका जेन्ना सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय तुमचे दोळे तुमी उबारतना आज तुमी सांगूंक जाय सक्रामेंतांत आसच्या सोम्या थंय हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय थावन येता म्हजो आदार खंय थावन येता म्हजो आदार खंय थावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हाका भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी सोम्याक भेटोवन दिता आसतना हांवें पयले पटी आमी हांगासर येताना सांगलें सोम्या मुखार येवंक आमी फावत आसली मनशां न्हय पातकां आमी केल्या तर एक घडी भर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया जाता जाल्यार दिंबी घालया सोम्या मुखार आमचें जिवीत उक्तें करून आमी दिवया आनी आमची जबाब जावं दी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस आमी गांवचें ही जबाब आमी गायतल्या बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस सोम्या देवा म्हज्या जिविताचेर एक नदर घालतना तुवें म्हाका प्रत्येक जावन तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक तुका वळखूंक तुजे सांगता ससनाचें जिवीत बगोवंक म्हण रचलाय सबार बोटी सोम्या म्हज्या जिविता वरवीं हांव पयस गेलां तुका फावत असलो मान हांवें दिवंक ना म्हज्या मागण्यांत हांवें आळसाय केल्या तुजी स्तुती करूंक तुजेर बरवच दवरून जियोंक हांव सुकलां ह्या सुकल्या सबार रितींनी तुजे विरोध त्रिंदादीचे विरोध हांवें पाताक केला तुजे विरोध हांव शेणू उलयल्या हांवें जिवितांत आशिल्लें म्हाका मेळोवं ना तेन्ना हांवें दुबावलां हे समेस्त पातकां खातीर प्रत्येक जावन सोम्या तुजे विरोध केल्ल्या सर पातकां खातीर हांव दूख धरतां बोगसाणें मागतां बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस परत एक फावटी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस तुजी परगटजिणी ह्या संवसारांत तुवें जियेतना सोम्या म्हाका तुवें उतर दिल्लें जसो हांवें तुजो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय तुज्या मोगाचो मंदमेंत सबार बोटी म्हज्या जिविता वरवीं हांव विसरलें
सबार भोवटी म्हजेच भाऊ भयणी गरजांत आसतना हांवें तांकां आदार दिवंक ना. तांणी म्हजे कडेन विचारतना हांवें म्हजे तांकी भितरली कुमोक तांकां करूंक ना. म्हजे तावन जाता जाल्यार कुमोक करच्याक एक मेट समेत हांवें मुखार काडूंक ना. तुज्या उतरां विरोध हांव गेलां. तुवें म्हज्या जिवितांत इतलें बरेंपण केलां जाल्यार तुवें दाखयलेलें तेंच बरेंपण मुखार दुसऱ्याक म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक दाखोवंक हांव पावोंक ना. त्या बक्षिनांतल्या साकरा बरी बोक्सूंक हांव पावोंक ना. तुजें तावन बक्षान हांवें सबार पोटी जडून घेतलां, पूण तुवें म्हाका बक्षिल्ल्या प्रमाणे हांवें हेरांक बक्षूंक ना. हे समेस पातकां खातीर सोम्या हांव तुजें बक्षाने मागतां. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. परत एक फावटी. बोगो सोम्या पातकां म्हजी सोम्या जेजू म्हज्याच जिवितांत स्वार्थी हांव जाला. म्हाका सबार देणे आनी तालेंतांनी तुवें नेटयलें. तुजी स्तुती गावंक तुवें म्हाका आदार दिल्लोय जाल्यार तींच तालेंतां तुज्याच राजा खातीर भेटोवंक हांव सुकलां या सुकल्या. गर्वान अहंकारान बरोवन हेरांची केळकुळां हांवें केल्यांत. हेरां भितर वायट हांव उलयलां. म्हाका सक्कड म्हज्या जिवितांत अशें तुवें दिल्लें तें देणें म्हणलें हांव विसरून सोडलां. ह्या समेस पातकां खातीर आज प्रत्येक जावन तुजें बक्षाणें हांव मागतां. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. बोगो सोम्या पातकां म्हजी एक बरो मुखेली जावन तुवें म्हाका नेमलोय सरस्परा. जावं बरो म्हज्या कुटुंबांत, जावं बरो म्हज्या फिरगजेंत, जावं बरो हांवें आसच्या इस्कालांत एक व्हरती जबाबदारी म्हज्या माथ्याचेर तुवें घाल्ली. म्हज्या खांद्यार इतलें व्हडलें झून तुवें दिल्लें. तुज्या परजेक चलोवचें काम म्हज्याच घरांत म्हज्या भुरग्यांक बरी देख जावंक जाय जाल्यार करपा तुवें म्हाका दिल्ली. ती जबाबदारी म्हाका तुवें दिल्ली. आज म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर घालतना थंयसर हांव त्या जबाबदारेंत चुकलां. हेरांक देख जावंक प्रत्येक जावन म्हज्याच घोवाक म्हज्याच बायलेक देख जावन जियोंक बरो मुखेली जावन कुटुंबाचें काम करूंक हांव चुकलां. बरो मुखेली जावन इस्कालांत हांवें काम करच्या जाग्यार हेरांक देख दिवंक हांव चुकलां. बरो मुखेली जावन एक याजाक जावन हांव चुकलां. ह्या समेस्त पातकां खातीर हांव तुजें बक्षाणें मागतां सोम्या. बोगो सोम्या पातकां म्हजी परत एक फावटी. बोगो सोम्या पातकां म्हजी आमच्या जिवितांत खंयचीय हेर घडयो आसात जाल्यार खंयच्याय रितीन सोम्यान तुमकां दिल्ल्या कुरपे देण्या खातीर तुमी ताका अर्गां दिवंक ना या सुकल्या जावंक पुरो. खंयच्याय रितीच्या पाताक तुमी केला आनी केवल तुमी आनी ह्या सक्रामेंताचो सोमी जाणा तुमचें उणेंपण कसलें म्हणून. आनी तें हेरांक आमी सांगूंक ना, हेरां कडेन आमी वांटून घेवंक ना जाल्यार आज तोच सोमी तुमकां करपा दिवन आसा. त्या सोम्याचो आदार मागा. एक घडी भर मौन रावा. आमी पाताक केलां म्हणलें वळखून घेया. कसलें तें पाताक तुमच्या काळजाच्या गुंडायंत आसा सोम्या मुखार हाडा. कसलें उणेंपण तें हेरांक सांगनातलें आज तुमच्या मुखार येता. तुमच्या मोतीन तुमकां खावन आसा तें सोम्या मुखार हाडा. त्याच सोम्याचें बक्षाणें मागून परत एक फावटी गावया. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो सोम्या. बोगो सोम्या पातकां म्हजी मुगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमची पातकां धुवन आमकां नितळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर घालतना सोम्यान आमच्या जिवितांत सबार उपकार केल्यात ते आमी पळयता. आराधनाच्या सुरवेर हांवें सांगलें जर आमी आज हांगासर आसा सोम्या मुखार तर ताचेंच एक वर्तें देणें.
काउंट युअर ब्लेसिंग्स म्हणटात. तुमकां देवान दिल्ल्या कुरपे देण्याचेर एक नदर घाला. कसलो आशिर्वाद, कसली कुरपा सोम्यान तुमकां दिल्या ताचेर एक नदर घाल्या. उडा सकाळा. आज सकाळीं उठलेल्या त्या घडयेत हांव हांगा तुमी येता आसतना कितल्या वर्त्या रितीन सोम्याचें अजाप तुमी पळयलां. हर एक दीस, हर एक घडी मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान तुमच्या जिवितांत अजापां केल्यात जावंक पुरो तुमी ती वळखूंक सोकोंक ना. एक घडीभर बसून ध्यान केल्यार खंडीत आमकां कळटा. कसल्या वायट विघ्नांतले सोम्यान आमकां राखून व्हेला. सबारांक आमी चिंतलेलें तें सोम्यान पोंदाक पावूंक आमकां आदार दिला. उगडा साकड्या सर्व उपकार आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ले ते. वेगवेगळे उपकार तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान केल्यात. म्हज्या जिवितांत केल्ले उपकाराचे की वर्ते तुमचे जावंक पुरो, विंगड विंगड तुमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो, ते सकड उगडासाक हाडा. उगडास येनातले ते सोम्याक समर्पण दिया आनी सांगाता आमी गावया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. जाणो आमच्या हृदयाचेर आमचे हात दवरया आनी तो जावन आसा गुर्त खालतेपण असो आमी वर्ती न्ही समीस वर्तो म्हणून आमी वळखून घेवचो. आनी हांव मागणें करता, हर एका मागण्या उपरांत आमी सांगाता गांवचें जावन आसा. सोम्या जेजू हांव प्रत्येक जावन तुका आजारकां दिता. तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन तुवें म्हाका रचलाय. ह्या संवसारांत वर्ती जबाबदारी दिवन तुवें म्हाका धाडलाय आनी म्हज्या जिविता वरवीं सबार वर्ती कामां तुवें केल्याय. पयल्यान पयलें प्रत्येक जावन तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर, दिल्ल्या सर्व देण्या खातीर हांव अर्गां दिता आनी गायता. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. प्रत्येक जावन जेजू आज प्रत्येक हांव अर्गां दिता म्हज्या कुटुंबा पासून. म्हज्या जिवितांत तुजो मोग बगूंक तुवें म्हाका कुटुंब दिलाय, बरी आवय बापाय दिलाय, घोव बायले दिलाय, भाव भयणी दिलाय, इश्ट मंत्रां दिलाय, सबार रितीन बरी शिक्षकां म्हाका मार्गदर्शन दिवच्याक तुवें दिलाय. म्हाका बरो फुडार फावो केलाय. म्हजो दिसपडतो ग्रास तुवें म्हाका दिलाय. हे सकट देण्या पासून हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ले सबार जापां पासून वर्त्या पिड्या शिड्यांतले तुवें म्हाका राखून व्हेलाय. हांव कश्टान सांपडटना म्हजो हात धरून तुवें म्हाका उखल्लाय. आर्थीक परिस्थितींत म्हजें कुटुंब कश्ट नासतना तुवें हात दिलाय. तुज्या दैवीक बळवंत हातान तुवें म्हाका आरावन धरलाय. ह्या संवसारांत कोणी म्हाका ना म्हणून हांवें चिंतना, जिणयेंत एकसूरपण हांवें भोगतना तुजो हात धरन, म्हजो हात धरन तुवें म्हाका उठयलाय, म्हाका आरावन धरन आश्वासन दिलाय. तुजे सांगात हांव सदांच आसतलो. सोम्या सर्व गणिता खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी गायता. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा.
सोम्याची जो हांगासर आसचे आमकां 12 जाणांक बरी गटाय तुवें दिल्याय दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर काम करूंक सकत दिल्याय आनी आमी घरच्या बिझनेसान जावंक बरो कामान जावंक बरो परगांवांत वचून वावर करतना ह्या गांवांत हांगासर आसून बेसाय सगोळी करतना तोटाचें काम करतना आंगड दवरून हेर खंयचें बिझनेस करतना तूं आमचे सांगात सदांच आसलोय सबार फावटी आमी तुका पळोवंक सगोंक ना जाल्यार सबार लोकां मुखार तुवें आमकां कुमोग केल्याय चिंतिनांतल्या बरी सबार जाणांनी आमकां येवन आदार दिला आनी आज आमी वळखून घेता हें सकट तुजेंच करणे जावन आसा तुवेंच हात लावन आमकां गूण केल्लें तुवेंच आमकां आदार दिल्लोय कश्टांत आमी पडटना आमकां वयर उखल्लें आज प्रत्येक जावन आमी येदोळ म्हणशार अर्गान दिनांतल्या सर उपकार उगडास काडन आमी तुका अर्गान येवन गायता वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू मोच्या काळजा वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू काळजा निमाणे बोटी परत एक बोटी सोम्या मुखार येता आसतना मोगाच्यानो आमच्या सायडीक कोण बसल्यात आमकां तें पडोन वचोंक ना आमी सांगाता घट्ट तळ्यान सोम्याचेर नदर करून सोनू आमी चिंतचे नाका आमी वर्तींक गावपी न्ही आमकां गावंक येना आनी म्हणून सोम्या कितें जाय म्हळ्यार खालतेपणी आमी वळखून घेवचें आमी नीज जावन ताचो उपकार बावरता म्हणून अकरेचे वटी परत एक वटी गावया हांव वर्गान दिता जेसू हांव वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू मोच्या काळजा वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू वर्गान दिता जेसू काळजा कितें गरज तुमी आज घेवन आयल्यात ह्या पोन शेतार सोम्याचो आदार मागच्याक तुमी आयल्यात तुमची सर गरजो ते सावन सोम्या मुखार समर्पण दिवया खंयच्याय कश्टान पिडेन तुमी वळवळोन आसात हाती धरलेलें काम तुमचें बरें जावंक ना तुमच्या भुरग्यांक बरो फुडार फावो जावंक ना बरी सैरीक लाबोंक ना विजाचे समस्या जातात घरांनी शांत समाधान ना हेरांत हांव न्हू कश्ट आसात सबार फावटी तुमी चिंतूंक पावल्यात हेरांनी म्हाका कितें वायट केलां जावंक बरो असले सबार संदर्भ आसात समाधान ना कुटुंबांत समाधान ना शेजारां झगडीं जावन आसात आनी हेर सबार रितीन कश्टान तुमी आसात आनी सबार तुमची विनवण्यो घेवन सोम्या मुखार तुमी आयल्यात सोमी म्हणटा सत्मांतेल्याक सर्व संगती साध्य रक्तस्रावान कश्ट नासलेली ती स्त्री इतल्यान पाती येता जर सोम्याक हांवें हात लायलो ताच्या उस्तराक हांवें हात लायलो तर हांव बरी जातलें तिणें सोम्याच्या दगल्याक हात लायलो तिच्या रक्ताची जर चुकली म्हणटा पवित्र पुस्तक तोच सोमी आज आमच्या मदें आसा आमच्या जिवितांत कितें कश्ट आसात आमचे कितें विनवण्यो आसात ते सकट सोम्याच्या पांया समर्पण दिवया आमची जबाब जावन दी बापा आमचें प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थना आयक आज प्रत्येक जावन मागता आमी आमच्याच पाप साहेबा पासत मुखेली जावन ताका तुवें विंचलाय सोम्या तुजें काम बरें करूंक जाय अशी कृपा ताका दी आनी तशेंच आमच्या पवित्र सभेंत आजच्या हेर मुखेल्यांक तुजें मिसांव मंदारून व्हरूंक तुजी खुशी वळखूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक मागता आमी आमच्याच राज्याच्या राष्ट्राच्या संवसाराच्या अधिपती पासत आमचेर अधिकार चलयतल्या सक्टां पासत आनी प्रत्येक जावन तांकां बरी मोतीची उजवाड तूं तांकां लाभय म्हणून आमी मागता कित्याक म्हळ्यार आमच्याच समाजांत कश्ट नासच्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी आमच्या उदारगते खातीर वावरूंक तांकां कृपा दी म्हणून आमी प्रत्येक जावन मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक मागता आमी येदोळस येवंक आसच्या आमच्या एलिसावांक आसत ह्या चुनावण्यांत आमची मोद जोडाय सोम्या आमी आमचे हक्क चलयता आसतना समर्थ पार्थ पळय नासतना बगार जे कोणाक हांव आमच्या ह्या
समाजान जिवनाच्या लोकांक बरेंपण जाता तांकां आमी चुनायत करूंक जाय आसची कृपा पवित्रत्म्याची देणी आनी समजणी आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक आमचे सुबवारी सबार लोक सुम्या आज कश्टोन आसा सबार जाणांक उदकाचे तातवार आसात पियोंक समेत उदक ना सबार जाण हांगासर पावसा खातीर मागोन आसात बेळ्याक पावस ना आसलेले काडलेले कश्ट काण केल्ली कृशी सुकोन आसा तोटाक उदक ना तसले सोमेस गरज घेवन हांगासर सबार जाणां आज आमी आसा सोमी आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पावसाचे देणे फावो कर बरें उदक आनी आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जाय आसची सकड कृपा ती फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक सोम्या आज प्रत्येक जावन तुज्या पांयांतळार समर्पण दिता हांव आमची कुटुंबां जावंक बरो आमकां मुखेली जावन तुवें आपयल्लें थोड्या फावटी आमच्या जबाबदारींत आमी चुकल्या आनी ह्या जबाबदारींत आमी चुकलेल्या वरवीं आमचीच भुरगीं आज तुजे लागीं नात तुजे जावन पयस गेल्यांत आमचीच कुटुंबां तुवें शिकयलेल्या प्रमाणे एकवटीत रावंक फावो जावंक नात असले आमच्या समेज कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर दिश्ट घाल बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक लाभय बरेंकान शिकोवंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय बऱ्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा लाभय वायट संगतीचे फाट धरून वचनासतना तुजे कृपेन सांगाता जिवंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मागता आमी प्रत्येक जावन आमच्याच घरांनी आमच्याच कुटुंबांनी आमच्याच वाड्यान फिरगेचेंत सगळ्या संवसारार आसच्या पिडेस्त भाव भयणी बसवतो तांचे सांगता सदांच राव सोम्या तांच्या पिडेशिरेन तांकां भलायकी दी तांकां आदार दी तांचो हात धरून गूण कर सबार जाणांक तुवें आपण गूण केल्लें सबार जाणां पिडेस्त आमी हांगासर आज आसां सोम्या आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल डाक्टरांनी आमकां बरवसो दिवंक ना सबार जाणांनी आमकां सांगलां तुजी पिडा बरी जावची ना म्हणून पूण आज आमी पातयेता तूं जावन आसाय वैज जातलो वैज तुजी जाणवाय तुजी कृपा तुवें जी ती बरी करची सकत आमचे हर एकल्या ते वळे आनी आमकां आपण गूण कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता हांव बापा आमचें प्रार्थन आयक हांगासर आसचे आमी सबार जाणां मानसीक रितीन आनी आध्यात्मीक रितीन कश्टोन आसा सबार जाणांक आमकां एकसरपण बघता जावं बरो आमचें जिवीतच नाका म्हण बघता सबार फावटी आमकां जीवघात करून घेवया म्हणून बघता तसली चिंतना आमच्या मदीं येतात कोणूच आमकां ह्या संवसारान ना म्हणून बघता असल्या समज संदर्भांनी सोम्या तूं आमचो सांगाती जा आमच्या सांगाता राव आनी आमकां गरज अशी कृपा तुजें सांगातपण लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचें प्रार्थन आयक मगच्यानो एक घडीभर मौन रावया आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर कांसोवया आमच्या जिवितांत जे कितें मागणी आसात कितें अत्रेक आसात विनवण्यो आसात आमी हेरां कोणाक सांगनातली तसली मागणी आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसा खंयचेंय एक दूख तुज्या जिवितांत आसा सोम्याच्या हातांत समर्पण दी खंयच्या एका इराद्या खातीर मागा जाय म्हणून हांगासर तूं आयला या आयल्या तो इरादो सोम्याच्या हातांत ओपन दी ताची गूण करची सकत तुज्या जिवितांत भोगूंक तुका आदार जातलो भुरग्यानो तुमचेच पासत तुमच्या मम्मी डॅडी पासत मागा बरेंकान शिकोवंक जाय अशी कृपा सोमी तुमकां दिवं दी बऱ्या फुडाराक पावूंक जाय अशी कृपा तो दिवं दी म्हणून मागा तुमच्या मम्मी डॅडीक जेजूच्या हातांत दिया तांचे हातांत तुमकां दूख मेळ्ळां जाल्यार तांकां सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आमचे सर मागणे इरादे सांगात घालून सोम्यान आमकां शिकयल्ले मागणे आमी म्हणया आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्या ती बिगाली आनी आमकां समेत आयकून घेवया गव्यांक गीत येड्या वडा सक्रामेंता रूपा
विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसर गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन भोव कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सवे आसो मुखाच्यान एक कुटुंब जावन सम्या मुखार आमी आज हांगासर आसा ह्या पुनशेतार आमची मागणी ते सवां घेवन आमी आयल्या आमचें जिवीत ताका समर्पण दितना आमच्या जिविताचेर एक बरी नदर घाल्या जावं बरो सोम्यात हांव ताच्या मोगात हांव न्हू ताच्या काकुलतीत हांव आमी पयस गेल्या आज त्या काकुलतीक आमी फाटी येवंक पेसा हाडया तशेंच सोम्याचो आदार मागया आनी फावो ते बरी आमी सच्या वांटेल बलिदानान वांटेली जावच्या खातीर आमच्या जिविताचेर बरी नदर घालून आमची पातकां वळखून ताचें बगसाणें देवा लागचें आनी एकामेक लागचें मागून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीयो सगळ्या देवता आणि भक्ता आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदेदार देव आमची कागोल करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावरत्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोंक भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फोव कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्य चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तशें आसता
अंत्योक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक वडलो. लोकान पावलाक फत्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर वणवेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नाबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्थ परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी फिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावडतान तीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां बोध सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत फिसिदियाच्या प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपियेल्याक आयले. पेर्गेन देवाचे उतार परगट करून जातच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक पाटी आयले. येदोळपड्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी सुदैव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें बावडताचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतार हे. देवाचे वडोवकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझ्या राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. अशें सोमेस मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवटकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदीस न्हय आळवोवचे. तुजी राजवटकी संततीच्या संततेक बाळवलतली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकायेची प्रतिश्ठ महिमा पसरतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगळी घावूं घातलो. सगळे मनशाकोळ ताचें नांव वाखणतले सस्नाच्या सस्नाक. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जो हांव बरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार जाल्यार समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें, तुमी आयकलां.
तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरची वेता म्हण आयकोन तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाब म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसारचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचे उतर हे क्रिस्त जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वचपांचेर आमी एक नदर गेल्यार एक बारीस म्हत्वाची संगत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत गरज असो एक शेगूण थंयसर आसा. तें जावन आसा जेजून सांगचें, समाधान हांव तुमकां दितां, म्हजें समाधान हांव तुमचेर सोडटां, तुमची सांगता सोडटां. मोगाच्या भाव भयणीनो, जिणेंत कितलेंय आस्त बदीक एका मनशाक आसूंक बरो, कितलेंय सक्सेसफूल आमी म्हणटा, कितेंय ताणें आपणें आशिल्लें सक्कट जालां जावंक बरो, पयशे आसा जावंक बरो, हातय घाल्लें सक्कट काम बऱ्यान पंदा पावलां जावंक बरो, जाल्यार मनशाक जिणेंत समाधान ना जाल्यार हें सक्कट खंयच्याय गरजेक पावना. आनी हें कांय नवें न्हय, हें तुमी जाणात. वर्ते फामाद व्यक्ती डिप्रेशनाक संपडोन कितले जाण वचोन जीवघात करून घेतात. भायल्या रितीन पळयतना एका मनशाक जें कितें जाय, नांव, आस्त, बदीक, पयशे, इश्ट, सक्कड आसा म्हणून दिसता, जाल्यार कितेंय एक उणेंपण आसा म्हणून मनशांनी वचोन जीवघात करचें, ह्या सोरोप येवचें, ह्या मादक द्रव्यांक वळख जावचें, बली जावचें, आपलें स्वातंत्र्य होगडोवन घेवचें, वायट संबंदांक पडचें, हें सक्कड आमी पळयोन आसा. मनीस समाधान मेळा जाय म्हणून खंय वचना, कितल्या पोनशें ताची भेट करिना, कितल्या फावटी देवा सरशी मागोन समाधान मेळना म्हणून आनी अन्य देवा फाटल्यान कितल्या फावटी वचना. समाधान आमकां हर एकल्याक गरजेचें, परत सांगता. पूण तें समाधान मेळा जाय म्हणून आमी खंय भोंवच्या की त्या कुर्सार आमच्या सोम्याचेर एक दिश्ट गेल्यार ताणें सांगलें, हांयचें उतर आमकां सांगता समाधान खंयतावन मेळटा म्हणून. समाधान हांव तुमकां दितां, म्हजें समाधान हांव तुमचेर सोडटां. सोम्याच्या उतराचेर आमी बरवसो दवरल्यार आमकां समाधान, शांती मेळटा. आनी हेंच आयचो हो देवस्तुतीची ही वाचपां आमकां हो संदेश दितात. चिंतून तुमी आयकलें जाल्यार पयलें वचप आमी धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें आयकलें. आनी थंयसर एक सांगत बारीस गरजेचें कितें म्हळ्यार थंय दोग जाण आपणाक आसलेलें समाधानच काण घेवच्याक या होगडोवच्याक आशेतात. ते जावन आसात पावल आनी तिमोथी. कित्या खातीर अशें सांगता म्हळ्यार तांच्या जिविता मुखांतर तांकां कळोन आयिल्लें एक वर्तें सत जावन आसा, ह्या संवसाराचें समाधान खंयच्याकी पावना, तें सोम्यान देवचें समाधान गरजेचें. त्याच देखून जेजून ती सांगली उतरां, हें संवसार तुमकां दिवंक शकना तसलें समाधान हांव तुमकां दितां म्हणलो जेजू. तेंचें समाधान पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी ताच्या शिसा वयर सोडलें आनी शीस खंयच्या रितीर ताका साक्ष दिवंक पावलें, तें समाधान भोगूंक पावलें म्हणलें आमी पळयता. कोणाक जाय खंयसरी कश्ट नासल्या वेळार जिणेर आपणाचेर कश्ट हाडून घेवचें. सांपावलाक जाय, तेंचो सांपावल करता. थंयसर लोक येवन ताका मारता, तो मेला म्हणून सोडून वेता. आनी पवित्र पुस्तक धर्मदूतांची कृत्या आमकां सांगता, ताणें ताका सोडून गेल्या उपरांत तो उठलो, मुखार वचून सोम्याचें उतर परत प्रगट करूंक लागलो. कितले फावटी ताच्या जिवितांत ताका मार खावचें पडलें लोकांचे. फातरयलें, तांकां राय केलें, तांकां सेवकय केलें, जैलांती गेलें, देवळांत उबें रावन मागणें करूंक दिलें. हें सक्कट जिणेंत चड उणें जावन आसतनाच सोम्यान सोडलेलें समाधान तांच्या काळजांत सदांच आसलें
आणि त्याच देखून परत परत देवाची ती बरी खबर जेजस स्वामी जेजस क्रिस्त म्हणून प्रगट ते करतात. थंयसर तांकां मारलेले त्याच लोकांक उबी रावन परत देवाची स्तुती देवाची कृपा देवाचो मोग प्रगट ते करता. आनी हें जावन आसा खरें समाधान तुमच्या जिवितांत आसा म्हणल्याची एक खुणा. कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी करूंक जिणेन कसले कश्ट आयल्यार आमी तयार आसचें. आनी हेंच जेजू आज आमकां हर एकल्याक शिकयता. हेंच करूंक तो म्हाका आनी तुमकां आपयता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें समाधान सोम्यान आमचे वयर सोडलां न्हय केवल ताज्या शिसां वयर आमी ताजे शीस जावन आसा. पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र सभेचे सांदे जाल्या देवाचीं भुरगीं जाल्या. आनी आज हांगासर आमी सगळ्यांक आमी क्रिस्म मेळ्ळेले आसा. पवित्रत्म्याची देणी आमचेर आसात. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आयलो तसो पवित्रत्मो आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. इतलें म्हळ्या उपरांत हांवें सांगयत सोम्याचें समाधान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. आनी जर सोम्याचें समाधान तुमच्या जिवितांत आसा तर ह्या संवसारांत येवचे कश्ट पिडा शिडा तुमचें समाधान पयस व्हरूंक शकचें ना. सोम्याचेर भरवसो दवरा. तुमचें जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिवया. ह्या संवसारांत आसचें सगळें तात्कालीक. शाश्वीत सूख शाश्वीत समाधान ह्या संवसारांत आसची खंयचीय वस्त खंयचेंय आस्त बदीक खंयचेंय नांव खंयचीय व्यक्ती तुमकां दिवंक शकना. केवल तो सोमी मात्र तुमकां जाय आसलें ससनाचें सूख आनी शाश्वीत समाधान दिवंक शकता. सोम्याचो आदार म्हाका प्रत्येक जावन पयल्यान पयलें सोम्यान ह्या संवसारान सोडलेलें तें समाधान अनुभव करूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक फाव करून दी. दुसरें ह्या संवसारान जियेतना हेरांचें समाधान पाड करची व्यक्ती आमी जायनासतना हेरांक समाधान हाडचें सोम्याची समाधानाची हातेरां जावच्याक जाय अशी कृपा आमकां तो हर एकल्याक फाव करून दी. सोम्याचें समाधान भोगया. सोम्याचें समाधान हेरांक वांटया आनी ताचे प्रकार देवाची खुशी करया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदेदार देव बाबाक मानतात असलें जावं मन मागात. सर्वदेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फोव कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मागीर अंजू हांव पावलो दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता.
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्त संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वाव गेले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमे चिरवीस थालेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुक्कामोळ पळोवंक फावो कर. आमो समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना घेवन म्हणुया.
आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सुरंदर जेजू क्रिस्तुची येणे बरोवच्या नंतर केल्या आमकां तुजे उदार काकूल दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर राकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सच्चाच्या संस्था सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें जे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुझे दाने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तें सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण त्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली ह्या बुकान पान संख्या 168 डी 46 काळीज मोजे
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जो पावल दुसऱ्यान तुजी खुशी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आमकां शेवटी तांच्या सांगात ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवीदार देव बाब आनी भूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सात्या बऱ्या गोड्या दैवी शिकय तुमका बागे जुवा पावलुस्या वंदिता सर्व तुका सर्गींच्या बापा मागीर जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थां दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमकां लाभलेल्या सर्व कृपे देण्या खातीर उपकार आमी बावुड्या देवाक अर्घां आमी पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितान बरी भलायकी संतोश समाधान दिसपडतो ग्रास वावर करूंक बरें शिकोवंक गिन्यान मोत हातोपाक बोड भलायकी हें सक्कड देवान दिलां. आमच्या कुटुंबाक ताणें राखलां सांबाळलां. अवघडांतल्यान वरांतल्यान निवारलां. शांत समाधानेन जियोवंक आधार दिला. आयचो दीस पळोवंक फावो केला. हे सर्व खातीर आमी देवाक अर्घां पाठोवया. आपल्या जिवितांत बरेंपण लाभल्ल्याक एकली अर्घां दिता. एकल्याची रिपोर्ट ऑपरेशन नासतना नॉर्मल येवन पिडा गूण केल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्या दवेन बरें अंक मेळिल्ल्याक अर्घां दिता. एकल्या काम मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता. एकल्या शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्या खातीर अर्घां दिता. परगांवांत थावन भुरगो बऱ्या रितीन पाटींक घावाक पावल्ल्याक अर्घां दिता. एक स्त्री बायोप्सीचे स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक मागिल्ले 4 रिपोर्ट काडलेले आनी हर एक रिपोर्ट नेगेटीव आनी नॉर्मल आयिल्ल्याक ती स्त्री देवाक अर्घां दिता. उबे रावया. प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा
बेगीन जुवांपा दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनोतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णयता. तुजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तोचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्तां साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सजोवपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा बसत देवा लागीं विनंती कर. ये बागीवन जोवपा दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्मेच्या सक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्ती खा आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी बागीवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कस ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगचुनो व्हडा बावर्थान बळवशान आमी हांगासर आयल्या. जायती मागणी घेवन त्या सावां घेवन आमी आयल्या. सतमंतेल्याक सर्व संगती साथ दी. तर ह्या भावार्थान बळवशान आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्यो सर्व गरजो ते सावा आमचो पात्रोन जो पावल दुसऱ्या मुखांतर बापाक पुताक भेटोवन दिवया. आमच्या भलायके खातीर आमच्या जिवितान आमी आशिल्लें आमकां मेळच्या. आमची सर्व योजना देव पंथाक पावोवन दी म्हणून आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबान माया मोग संतोष समाधान दिसपडतो ग्रास कृषी हेर वावर सुगम्यान जावच्याक बापा समोर आमची प्रार्थना उबारुया. घरांत समाधान मेळच्या खातीर 3 कुटुंबां मागतात. 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावं. दोगांक परगांवान बरें काम मेळोवं. पांयाच्या गांठीची दुगूण जावं. इंटरव्यू बऱ्या तरान जावन परगांवाची विजा बेगीन मेळच्या. कुटुंबांतल्या सर्व सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवं. एक कुटुंबान तांणी माया मोगान जियोवच्या. एकल्याची आंगाची कोरोज गूण जावच्या पासत. एकल्याच्या पुतांक वायट सवयेतान सुडका मेळच्या. एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळोवं. जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या. इंटरव्यूक वेताना बऱ्या तरान बेगीन पावूं. एका दादल्याक हर्नियाचे पिडे खातीर ताची संपूर्ण पिडा गूण जावच्याक मागता. एकल्याची लिवर समस्ये बेगीन गूण जावच्या. एकल्या बरें काम मेळोवं. कांय अडकळ नासतना काजर बऱ्या रितीन जावच्या. घराचें लोन बेगीन फारीक जावच्या. एकल्या गव्हर्मेंट जॉब बेगीन मेळच्या. जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळोवं. एका तरणाट्याक बरो फुडार मेळच्या आनी ताच्या आवय बापय खाल जावन ताणें जियोवच्या. एका स्त्रियेक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या. पांयाची गांठीची बावड्याची दुगूण जावं. एकल्या पांयांक जाल्लें फ्रॅक्चर बेगीन गूण जावच्या. एकल्या शिकूंक बरी मोत मेळच्या पासत. एकल्या बरें काम मेळच्या. एकल्या गांठीची आनी पेंकडाची दुगूण जावं. भुरग्याचें देणें एका जोड्याक फावो जावच्या. एका स्त्रियेची मोतीची पिडा गूण करच्या पासत. जागो बऱ्या मोला विकून वेच्याक. गरजागो नावार जावच्या. एकल्याची आंगाची कोरूज संपूर्ण गूण जावं. पुतान आमाल पिवणें सोडून वायट सवयेतान मुक्त जावन कुटुंबान मोगान जियों. भुरग्यांनी आवय सो मोग करूं आनी सांगात एकवटान जियों. पुताक बैला गांवाक वेचाक आवयक बैला गांवा वेचाक तांचें मेडिकल बरें जावं. एक स्त्रियेक बरी भलायकी. एक सिस्टराची मायग्रेन पिडा गूण जावं. एकल्याचें फिल्म काम स्टुडियोन बऱ्या रितीन जावच्या. एग्जाम बरें करून BSc नर्सिंग फादर मुल्लरसान सीट मेळच्या. आवयचे पांय दुगूण जावं. भुरग्यांक शिकोवंक
तशेंच ताच्या बायेचें ट्रिटमेंट बरें जावन बरी भलायकी मेळच्याक अमोल पिवोवणी सोडच्यांक भुरग्यांक जाणवाय बरी भलायकी मेळच्याक MBA शिकले एकल्याक बरें काम फावो जावं भावाक बरें काम मेळच्याक आवयक बरी भलायकी मेळच्याक तांचे कुटुंबाचें योजन संपूर्ण जावच्या चेड्याची पिडां गूण जावं बरी जिणये संगतीन फावो जावं भुरग्यांक सिटीजनशीप मेळों एकल्याक पांय दूख आनी एकल्याचे हात दूख गूण जावं शिकोवंक बरी गिन्यान बरो फुडार फावो जावच्या कामांत बडती मेळच्या बापायची भलायकी बरी जावच्या उबे रावया तूं आमकां भाव एवकरिस्तोचो आमकां कोरोमोक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकून आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी एक पेंबरलेले समतीचे संगत आश्रय आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सतान सदान सर्वता पिडेस तांचेर आशिर्वाद मगच्छन ह्या घडये आमची सर्व पिडां शिडां मोतीची कुडीची आत्म्याची काळजाची कुडीचे हर एक विश्वे जेजू ह्या घडये आपुणून दी गुण करून दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. कुटुंबांत आसच्या प्रायस्त पिडेस्तां खातीर आस्पत्र्यांनी ऑपरेशन थिएटरांनी वेंटिलेटरांनी मरणांतीक पिडेंत कुस्टोवच्या हर एकल्याचो उगडास काडया. आसऱ्यांनी जायती पिडेस्तां वळवळून आसात फवती चिकित्सान आसतना वळवळून आसात हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमचो जेजू क्रिस्त आमकां गुण करून दी बाबर्थान मागलेलें देव जेजू आमकां संपूर्ण रितीन दिता. आमच्या पात्रोन सदां मुखांतर आमकां हर एकल्याक भलायकी फावो करून दी म्हणून ह्या घडये मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी फासर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टां दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली. तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जुवांपा दुसऱ्याच्या आपल्या बगेवून जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या पोरचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विणवणेन आमचो बावर्त वाडय आमची पिडां गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार. आमचे सर्विणवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो बगेवो जुवां पाव दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. बगेवो जुवां पाव दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासनीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो. दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आतां आयचे प्रधान याजक मनादेक बाप नोएल मस्करेनस मनाच्यो वाती म्हणटले. आयचें जेवण दान जावन दिलां जोकीम रुफिना डिसोजा फ्रांसीस पयलो वडो.
मुर्तोम दिल्यांत रिचर्ड ऑल्विन आनी जेन डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो, जोकिम रुफिना डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो, पीटर डी अल्मेडा सा बोस्त्यां वाडो, मार्गरेट डिसोजा सान तोमास वाडो, लॅन्सी पिंटो मुंबई, ब्रेटी रोड्रिगस मुंबई, आल्फ्रेड रोड्रिगस मुंबई, जेरोम सिक्वेरानी कुटुंब सांत आंतोन वाडो, जॉयस्टन डिसोजा ओमजूर, अनिता कार्डोजा लॉरेस पयलो वाडो, जोशुआ रोड्रिगस सान फ्रांसीस पयलो वाडो, ग्रेशन रोड्रिगस जोआन पॉल दुसरो वाडो, लुसी नजरेत जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, नॅन्सी मोरस लुत्स वाडो, लीना पिंटो तोमास वाडो, रोनल जेनिशा डिकुन्ना सांत आंतोन वाडो, क्लिटन तावरो नित्यादर वाडो, कालिस्तु वेगस नित्यादर वाडो, जेस जेन डिसोजा फातिमा पयलो वाडो आनी क्लोटिल्डा अल्फोन्सो मुर्दोम दिल्ल्याक जेवण दान दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन जोम पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर रितीन आमी मागता. मग चलो आज आमचे सोवे आजार आसात मनादीक बाप नोयल मस्करेनस रिडम्टरिस्ट याजक आयचे सगळे आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी प्रसंग दिलेले जावन आसात. गांवांत ते मुकामार फिरगजीचे प्रस्तुत सवेरापुरा हांगासर विगार जावन आसात. म्हजे विगार ते म्हजे मायम फिरगस सवेरापुरा थंयसर ते सेवा दिवन आसात. ह्या पदराबाग तुमी पळयलां जावंक पुरो. रेतिरेचो पदऱ्यापतो बँड्रा थंयसर आसलेले ब्रदर प्रकाश संघाच्या तांच्या पंगडान जायत्या काडे मागण्याक आनी रेतीर दिवच्याक ते वेतले. तरणाटो दाटो मोठो दीग सोबीत पाद्र्यापतो मागण्याचो मैपासी एक उर्बेवोन याज रिडम्ट्रिस्ट मेळांत बाप नोयल हांगासर येवन ह्या पुनशेतान भोव बऱ्या रितीन एलिसावां खातीर पावसा खातीर आनी आमकां सुमेस्तां खातीर आज तुमी मागणें भेटयलां, मीस भेटयलां, बरो प्रसंग दिला. ह्या सर्व खातीर आमी हांगासची पुणशेताची सर भक्तिका आनी म्हज्या नवी काळजांत हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या मिसावांत हांव बरें मागतां. थँक्यू फादर. Give
सोळां विघ्नांतले राज्य नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या बरा नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या बरा मोगाळ पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद देवा Bagaimana sanzu ampal dusria Amapasun vinati Bagaimana kursace kurben Niwaram kamcha deva Chancha dusmanantle Bapa Cai Putace Pavitra Nabi Amen